बाजारात पीपल कटा आसा ताच्या ऑपोजीट जी बिल्डींग आसा ती बरीच पोरणी आनी तांकां अशें आयकपा आयलां की सगळे म्हणजे इल्लीगल म्हणजे ती मोडची बिडची म्हणून सगळी नोटीस बिटीस काडिल्ली आसा आनी सांगपाचें म्हळ्यार ती आज तिजे वयलो जो पळय एक हें आसा पॅसेज आसा ती सगळी मोडून सकयल पडल्या आनी 2-3 मोठ्यो गाडयो डॅमेज जाल्या आनी बरें जालें की ते मातशे दनपाराचो टायमार जाले आनी ते लोक सकयल जे पळय फ्रूट बीट विकपाक बसतात आनी जायते लोक आसतात ते अशे भायले लोक आसतात ते वाचले नाजाल्यार तेंचे आयदर 5-6 जाण तर ते वतले आशिल्ले ते सकाळ फुडें बी जाल्ले जाल्यार आनी सांगपा इतलें सोदता की मडगांवान अशे आनी कितले बिल्डिंगे आसा जांचेर प्रशासनाचें लक्ष ना ऑलरेडी तांकां मोड बी म्हणून कलेक्टरान नोटीस काडल्यार पासून त्यो मोडपाचें तांकां कोणाक आसपत ना आनी ते सगळे बरें मागतात तांकां ऑलरेडी रायट आसा तो सगळें मोडपाक वचून मोडपाचें पण ते बरेपण घेतात आनी तुमकां समजता हांव कितें सांगूंक सोदता तें तेन्ना एक थोडक्यात सांगूंक सोदता की प्रशासनान म्हणजे म्युनिसिपालिटीन जावं कलेक्टरान ज्या दखल घेवन हे बाकीचे म्हणजे बिल्डिंगे जे पळय सामक्यो आतां देंवपाच्यो उरल्या त्यो मातश्यो क्लियर करच्यो आनी लोकांक अशें ह्या अपघातांतल्यान बी वाटावचें अशें मागणी देव बरें करूं. आज इन्सिडंट अनेकदा जाला नियर न्यू मार्केट जो बिल्डिंगाचो एक बॅल्कनी कॉरिडॉर आशिल्लो कॉन्क्रिटाचो तो कोलॅप्स जावन 3 व्हेकल्स डॅमेज जाल्ले आसा. तातूंत एक सांगपा म्हळ्यार एक ड्रायव्हर आशिल्लो तो व्हेरी मिस्टिरियसली एस्केप जालो कसल्या हानींतल्यान आनी हे सिमिलर इन्सिडंट घडिल्लो मागीर याद जाता 28 ऑक्टोबर 2022 ह्या दिसा घडिल्लो आनी त्या टायमार फक्त कॉर्डनिंग केलें म्युनिसिपालिटीन नोटीस इश्यू केली ते बिल्डिंगा ओनराक की ताजें हें करचें म्हण स्टेबिलिटी हें करचें म्हण सारकें हें करचें म्हण पूण तेजे उपरांत कांयच जावना आनी 5 दिसां भितर ते बॅरिकेडिंग जें आशिल्लें तें काडलें लोक आज तशें नॉर्मल जाले. आज जेन्ना इन्सिडंट जालो परतून आमचो मडगांवचो आमदार थंय वयता आनी सांगता की आमी कितें करया प्रायवेट बिल्डींग आतां सांगपा म्हळ्यार प्रायवेट बिल्डींग अनसेफ आसा जाल्यार गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी कांयच हें ना म्हणटा सांगपा सोदता तो. हाज्या पयलीं कितलेशे बिल्डिंगाक हें जाल्लें आसा डेमोलिशन ऑर्डर दिल्ली आसा आनी फायनली ते डेमोलिश जाल्लेय बी आसा पूण डेमोलिशन ऑर्डर आनी डेमोलिश केन्ना जाता आमी नोट केलें ते पर्यंत जे टायमार एक बिल्डराचो इंट्रस्ट येता त्या प्रोजेक्टांक फॉर रिडेव्हलपमेंट तेन्नाच आमचे ऑथॉरिटीज आनी सगळे सामके हायफाय हें जाता आनी ते डेमोलिशना वयता आनी फायनली डेमोलिशूय जाता आनी रिडेव्हलपमेंटूय स्टार्ट जाता विथ एडिशनल एफियर. पूण ज्या बिल्डिंगाक कोण आवय बापूय ना आनी कोणाचो बिल्डराचो इंट्रस्ट ना तेन्ना त्यो असोच लांबतात आनी पब्लिकाक रिस्कान घालतात. आनी एक बिल्डींग आसा म्हणटा ती ओल्ड ग्लोबलाचे ऑपोजीट जंय पॅरागॉन हें आसा शोरूम आसा ही बिल्डींग सांगपा म्हळ्यार डेमोलिश करची म्हण आतां कितलीं वर्सां जालीं. 13 नोव्हेंबर 2023 अश्विन चंद्रू म्हण कलेक्टर आशिल्लो तांणी ऑर्डर दिल्ली की डेमोलिश करची म्हण. 2018 ह्याणी गोवा इंजिनियरींग कॉलेजान सर्टिफाय केल्लें की इट इज अनसेफ म्हण आनी ते बेसिसाचेर म्युनिसिपालिटीन तांकां सगळ्यांक डायरेक्शन दिलें वेकेट करचें म्हण. हें केन्ना 2018 पूण 2023 आमचो मडगांवचो आमदार त्याच शोरूमान इनॉग्रेशन करता वीच इज डिक्लेअर्ड अनसेफ वेरीन द म्युनिसिपालिटी आस्क्ड देम टू वेकेट. ह्या प्रिमायसिसाक आमचो आमदार वचून इनॉग्रेशन करता ताका ट्रेड लायसन्सूय मेळटा वेन इट इज ऑलरेडी डिक्लेअर्ड अनसेफ एंड पीपल हॅव आस्क्ड टू वेकेट. आनी आज पासून दो म्युनिसिपालिटी हॅज इवन रिजेक्टेड दॅट लायसन्स रिवोक द लायसन्स स्टील बिजनस इज रनिंग देर. आनी हो सांगपाक सोदता की कांय करपाक शकना म्हण हें कांय करपाक शकना म्हण तेगे उलोवपाक कारण म्हणल्यार ताका फकत प्रोटेक्शन करपाक जाय सर्टन हेंका आनी लोकांक रिस्कान घालपाक. आतां ते इलेक्शन डेमोलिशन करताले थोडे दीस बॅरिकेडिंग घालतले आनी मागीर एज इट इज नॉर्मल हें जातलें. सो हें चल्लें आसा. दाऊद बिल्डींग हें जाल्लें उज लागिल्लो आनीक हें हाडपा लायिल्लें स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट. आज पासून ती स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट कितें येना पूण त्या लोकांक वेकेट केलें कित्याक तुवें ताका इंट्रस्ट आसा. म्हजो डायरेक्ट चार्ज तुवें मायनॉरिटीज वोटर्स म्हण आसा थंय तांकां वेकेट केल्लें आहा कित्याक ताका कशेच भाशेन तांकां वोटर लिस्टाचेर भायर उडोवपा जाय. सो जे पुर्यान असली बिल्डिंगान आपलो पर्सनल इंट्रस्ट ना वो बिल्डराचो इंट्रस्ट ना त्या पुर्यान केन्नाच एक्शन जायना आनी लोक सदांच रिस्कार उरता. आमी डिमांड करता कलेक्टरान कित्याक फायनली तांचेर येता
कितें हें जाता तेन्ना. सो कलेक्टरान स्पेशली असले पॉलिटिशियन आहा तांची नादाक लागनासतना आपलो कायदो आहा तो सारको पाडून ताचेर एक्शन घेवचें म्हणून आमचो स्ट्रॉंग डिमांड आसा.